नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक। हार्वेस्टिंग सीजन आसा गोंयान आनी आमी आयल्या शेतान। अक्षय पुरके आमी तेजे काही महिने पयलीं तेजी स्टोरी केली। ती शेतान तो काळींग रोयता, वेगवेगळे वरायटीज काळींग आसता। सो तेजेच कडेन पावसान ह्या आतां जे पॅडी कल्टिवेशनचो टायम मेन त्या खरीप क्रॉप्स म्हणटा पावसान जे रोयता। सो ह्या वर्सा पावस चड पडला आनी पॅडी कल्टिवेशन आहा ताका उदकाची चड गरज आसता, पण ह्या फावट चडूच पडला। हार्वेस्टिंग टायमार सुद्दां पावस पडला। कितें सिच्युएशन आसा, यील्ड तेजे सगळे पीक सारके आसा काय ना, पावस पडल्या नंतर कितें फरक आयला सगळें जाणून घेया। अक्षय, थँक्स वेळ दिलो म्हणून। सद्याक म्हाका सांग, हार्वेस्टिंग सद्याक हार्वेस्टिंग टायम आलो, सगळे पीक रेडी आसली, काल अचानक चडूच पावस पडलो, कितें फरक पडटा? मेन सद्या शेतांनी उदक जाता आनी मेन म्हणटा सगळीं शेतां पळय पडल्या तशी आतां सगळीं मसून म्हणजे चड उदक आतां ह्या टायमार जर हार्वेस्टिंगाच्या टायमार उपकारना, कित्याक लोकांक आतां कितें शेतान सुकत घालतलो कितें करतलो जाल्यार कांय करूंक मेळना। सगळ्यांक तांकां रस्त्यार दवरचे आनी रस्ते मागीर पयलीं जाता ते रस्त्यांची मेन म्हणल्यार ती चारूय तेंच्यांनी मारूंक ना, मेन म्हणल्यार घालपाकूय प्रॉब्लेम जाता। आतां एकदां ते पावसान पिड्ड्यार जाले म्हणटा पळय सगळे भात, तेजे कितें जाता मागीर? म्हणजे टोटली वेस्ट, गार्बेज? टोटल वेस्ट कांयच ना, ते कांयच करूं शकना। त्या उदकान गेल्ले काय ते भात मागीर मिशिनूय काडूं शकना। बरें, आतां तुवें सांगलें की आतां लेटस्ट मशिनाचेर धरयलो। पयलीं कितें आसतालें, लेबर कल्टिवेशन सगळे आतां तुज्या शेतान सगळे शेतकार तुज्या शेतान करताले, मागीर दुसऱ्या शेतान करताले। आतां सगळे मेकॅनिझम जालें, मशीन। सो कितें लेटस्ट मशीन हार्वेस्टिंगाक हेजे खातीर येयला? हार्वेस्ट जाल्या उपरांत क्लीन करता। आतां हार्वेस्ट जाले उपरांत आतां आमी लेटस्ट जे आतां तेंचे लेटस्ट म्हणटा सामकें आतां गोंयान तरी म्हाका दिसता हांगासर हार्डली एक 2-3 मिशिनां आहा ती, बट आतां हांगा बार्देजान हांगा 2च आहात। सो आतां लेटस्ट आमचो पॅडी आमचो ग्रास कटर येयला। हो पॅडी म्हणजे नॉर्मल कितें खंयचें जंगल आतां नॉर्मल कोण आतां शेतां निवळ करतलो जाल्यार जेसीबी घालता आनी सगळो वयलो एक थर काडून उडयतात, वयता ते माती डोंगर काय करून दवरता। मागीर तो थर काडलो पोनाक कितें जावंक जाय पळय, म्हणजे आतां भात बीन रुजोवन बरें येतलें जाल्यार तें तुका येयना, कित्याक मेन लेयरूच काडटात। मेन लेयर काडटा हे हितून तुवें कट केलें जाल्यार तुका थंयचे तुका मल्चिंगूय पर्पज यूज करूं येता। तुका सगळें फूल म्हणजे तुका आतां वेली जाल्ल्यो अशी कितें रानां मातलेलीं आहा सगळें एका हितून निवळ जाता आनी कमी कॉस्टान निवळ जाता। ओके, आतां हे जालें न्यू मशीन, बार्देजान 2च आहा म्हणटा तूं। ओके, सेकंड आमी परतून येता हेका येवया, शेतान येवया। ओके, शेताचें म्हाका सांग, पयलीं लेबर आतां चॅलेंजीस कितें फेस करता गोंयचे फार्मर्स? लेबर कॉस्ट हाय, त्या खातीर लोक शेती करपाक येयना। फायदो काय उरना, वयता थंय तांकां म्हणजे हांगा ते सगळ्याक म्हणजे हांगा लेबर कॉस्ट मशिनरी सगळें जाल्यार मागीर तुका फायनल आउटपूट तुका थोडेंच कितें उरता। जितलो खर्च करता तितलो एटलीस्ट कितें तरी एक येवंक जाय पळय, तितलो तुका मेळना रेवेन्यू परत। आनी येयल्ले दिसा आमची भाताची रेट आहा ती केन्ना वाडत ना, येयल्ले दिसा ती 22-20 ह्या रेटीन आसता। आमी हेय पळयता की शेतान चडशे प्लॉटिंग जाता, लँड कन्वर्जन जाता, थंयसर प्लॉट करून विकता, किंवा थोडे एबंडन जाल्या उपरांत थंयसर दुसरेच बिजनेस कितें करता। सो हो एक रिजन आसा की पॅडी कल्टिवेशन गोंयान कमी जाला। मेन कितें हेतून शेतान म्हणटा कांय फायदो ना म्हणटा, ते लोक सगळे आतां शिफ्ट जाता म्हणजे हेतून धंदो बीन कितें करतलो जाल्यार म्हणजे एक शॉप काडटले, शॉपा फाटल्यान मागीर समजा रेंटाक रूम काडटात, तें करतात। लँड फिलिंग करता म्हणटा एक नर्सरी घालतात म्हण करतात, तेजेर मागीर रूम काडटात, तें करतात। हो एक रिजन आहा। आनी थोडे जाण हांगा म्हणजे बिजनस पर्पजानूय ते सगळी शेताची वाट लावन उडयतात, हाडटात आनी ते सेवेज बी सोडटात, सेवेज सोडटात। तेजेर काय एक्शन बी काय जायना? घेतल्या लोकांनी पण तरी तांकां हें जायना। पूण आनीक म्हणटा ते पयलीं जे शेतां जे जमीन आसली शेती करपाक, आतां तितले जमीन उरोंक ना शेत करपाक ना, सारकें न्ही? एबंडन करता, कोण भुरगे मागीर गांवांतल्यान येता, सिटीनी रावपाक वयता, दुसरे करियर पळयता। मेन सगळे जर आहा कोण आहा ते चडशे भायर वयतात। आतां तुजें स्वताचें शेत काय तुवें घेतल्या चलोवपाक शेती करपाक? म्हाजी स्वताची शेतां 2च आहा, थंयसर तूं रोयता? हय, ते रोयतात हांव, त्या भायर मागीर कोण लोक बीन दितात करपाक पळय ते विश्वासान दितात। कितली कमी 25 वर्सां जालीं आमी करतालो, म्हणजे आनीक कोणाची शेतां करता, फूल फॅमिली। तुवें डिप्लोमा केलें म्हणलें न्ही, एग्रीकल्चर डिप्लोमा केल्या। नवीन कितें आनीक हें करता तुमी एवरी इयर, म्हणजे सेम हें आसता काय नवीन हें आसता? नवीन म्हटल्यार भाताचें सिजन येतो आतां, पावसान तुका फकत आमकां भाता शिवाय आनी कांय रोवंक मेळना।
दोन असता खरीप आणि खरीफ हितून आमच्या रबी सिजनान आमी चडशे आमच्या सगळं अडसाणो मूग उडीद कुळीद चवळी भिंगटां मागीर भाजी सगळे तरेची भाजी ते आता स्टार्ट जातले ऑक्टोबर टू फेब्रुवारी समथिंग नोव्हेंबर टू फेब्रुवारी फेब्रुवारी मार्च फेब्रुवारी हार्वेस्टिंग महिनो हां नोव्हेंबर स्टार्ट जाता नोव्हेंबर स्टार्ट जाता म्हणजे भाजी बीन सगळी आमी हितून आमच्या नोव्हेंबरान स्टार्ट करता ती आयणां बीन सगळी घालची असता ती आणि बाकीचे अडसाणो बीन आमचो डिसेंबरान ओके म्हाका एक सांग आता हे जे न्यू मशीन आयल्या म्हटल्या भितर हेजें एक्चुअल काम कितें हेजें एक्चुअल काम म्हटल्यार जे आमचे ग्रास कटिंग असता ते नॉर्मल आमचे हात हँड ग्रास कटर असता तेतून टायम वयता तुजो चड आनी कॉस्टूय तुजो चड जाता आनी दुसरें म्हटल्यार हेतून सगळ्यान म्हटल्यार कमी टायमा भितर तुजें आनी कमी हेच्या रेटी हितून तुजें चड काम बरें जाता आता म्हणजे तुजें कॉस्ट रिडक्शन म्हणटा हय एडवांटेजीस हेजे एडवांटेजीस कितें एडवांटेजीस हय एक कॉस्ट रिडक्शन सेकंड थिंग टायम म्हणजे बेगीन जाता ते तो हितून समज हाय हँड ग्रास कटरान तुका समज आतां एक दीस वयता हें सगळें हें करपा 1-2 दीस वयता जाल्यार 1-2 वरां भितर जाता 2 वरां भितर आनी तिसरें आनी कितें सॉयल कितें तरी पयलीं ते मल्चिंग पर्पज यूज करूं येता तुका म्हणजे हें आतां अशेंच तर दवरीत तूं जाल्यार तुका ऑर्गेनीक हितून हें जाता कन्वर्ट जाता हां म्हणजे हे तुवें घास कापून हेजेर दवरलें जाल्यार फर्टिलायझर तुका यूज जालें मातशें उदक मेळटा तो आमचो डिकंपोजर जर तेजेर स्प्रे केलो सुद्दां जाल्यार ते मागीर एज मल्चिंग आमचे कंपोस्ट सुद्दां म्हणून यूज जाता म्हणजे ऑर्गेनीक हितून म्हणजे तुका हे खूब लाभदायक अशें फक्त तूं कॉस्ट बी पळोवंक जायना जमनीक सुद्दां ते तूं काटून हे सगळें कट करता ते थंयच्या ते हें जावन थंयच कुसता न्हू ते कुसता म्हणजे आनीक फर्टायल जाता ओके बघा आमकां सांगा तुमी पयलीं सगळे हातीन करताले एक तो तुमकां हेल्प करतालो तुमी वचून दुसऱ्या शेतान हेल्प करताले पण आतां सगळें मॅकॅनिझम वाडला म्हणजे ट्रॅक्टर्स यूज जाता मशीन्स यूज जाता कसो फायदो पडटा काय लॉस पडटा पयलीं आमकां कितें जातालें लेबर जे घालून आमी करताले जावं एकामेकागेर वचोन पयलीं करताले तेन्ना आमकां बरें पडटालें म्हणजे कितें पयशाचो खर्च तितको हें चड जायनासलो आनी आतां कितें जाला लेबर घालून लेबराचो चार्ज आहा 1000 वयर 1000 वयर एक येता कितले दिसा खातीर तुमकां लेबर घेवचो पडटा ते तर लेबर म्हणजे कितें एक हाणी म्हणजे ते सरळ सकल म्हणजे अशें भात जें आसता भात जें आसता पळय ते सगळे 4 सायडीनी आमकां शेतां आहा सो ती शेतांतले हाडून आमी सगळे एकी कडेन करतात सो हांगा आमकां मेन लेबर जाय पडटा भात लुवलें गेलो तेका आमकां लेबर जाय ते आमी सगळे मशीन थ्रू मशिनरीज आमी हें करता ओके पूण अशें खर्च कितले आसा लेबरांक तुमी घेवंक गेले लेबराचोच खर्च आमकां पळय एक एटलीस्ट आमकां एक 20-25 दीस आमकां सुमार आमकां लेबर लागता सगळे ते वारें करून पॅकिंग करतले बीन सगळे जाल्यार सो पळोवंक गेल्यार एक अंदाज पळोवंक गेल्यार एक 50,000 सुमार एक लेबरांकूच वयता आमचो ह्या फाट 3-4 मनाय घालचे पडटा न्हू ओके ह्या फाट पावस चड पडला पीक जाला बरो पीक आहा पीक पूण आतां सद्याक उदका पोंदाक मातशें थोडे चडशे येता म्हणजे आतां जी उदकाची आहा पळय जमीन ती मातशी सगळी हें जाल्या म्हणजे ते आनी हार्वेस्टूय करूं शकना तशी जाल्या सो तो टोटल वेस्ट म्हणजे ह्या फावट फार्मर्सांक लॉस आहा म्हणटा थोड्या फार्मर्सांक लॉस आहा थोड्या फार्मर्सांक थोडे बेनिफिट्स आहा तशें म्हणू शकता तूं फूल टू फार्मर्सान लॉस अशें ना बट चडशी कोण म्हणजे एक एकट्याची अर्दी शेताक बीन गेल्या जाल्यार ते म्हणजे जितलो खर्च केला इतलो एटलीस्ट रिटर्न तरी येवंक जाय जाल्यार ते मुश्कील आहा 2022 जितले पीक येयल्ले तेज्याकून चड 2023 येयले ह्या फाट 2023 कमी जातले म्हणटा काय ना कमी जावचें ना पीक बरें आहा हे फाटी पीक बरी पावस पडोनूय पीक आहा बरें पूण तेका कोणाक मातशें सकयल पडोन जें इबाड जाल्लो आहा चडशे खजान जमनीचेर शेती करता ते म्हणजे लॉस कित्याक थंयसर उदक उरता पळय त्या जाग्यार मातशें लॉस आहा ना अशें न्हू हरशीं म्हणून खाजानान फार्मींग कमी जाल्लें आसा ड्यू टू स्लूज गेट्स ओपन करून सलायन वॉटर वचून सगळे मोडल्यात ते आनी सगळे खूब म्हटल्यार म्हणजे ती आतां एक्चुअली आतां कितें म्हणजे लोक करूंक सोदता काय कितें कांयच कळना तेंचें कित्याक आतां ते बान एक्चुअली तेंच्यांनी एटलिस्ट तेंचे MLA कोणाक तरी कन्सर्न करून ते हें करूं शकतात ते
ओके आता आनीक कहलं तरी एक थंयचो रायस म्हणजे तो स्पेशल असो खाजनानूच तसो जाता सलान वॉटरान सुद्धा जाता हय सलायन सुद्धा वॉटरान जाता तो तेंचे नवी हे काडलेली 1-2 वर्सां पयलीं काडलेली ती टेक्नॉलॉजी वाडल्या सो ते सुद्धा तेंच्यांनी करून ते रो येता आसले. आता म्हाका सांग 1 एकरान कितले तुमकां हे येता म्हणजे कितले टन पीक येता? 1 एकरान जो एक 2 टन 1 एकरान 1-2 टन 1 एकर हितून ऍक्च्युली जावंक जाय आसले चड कित्याक आमकां आतां म्हणजे आतां समज आमी कंपोस्ट बीन तसलें जर घालून करीत जाल्यार तुका 3 काड तूं 4 काडूं शकता. कित्याक ते आमी आमचो हिशोब आमी धरता ते मिशिनाची जी बकेट्स आसता पळय व्हडले तेंचे हार्वेस्टिंग मिशिनाचे बकेट्स येतात ते म्हणजे एका खाणीचे म्हणजे एक नॉर्मली 2.5-3 सो आमी त्या हिशोबानूच धरता की तेंचे ते बकेट आसता ते तशेंच आसता 1 टनाचे बी. ओके टोटल इन्वेस्टमेंट कितके केल्या तुवें? हांवें आतां टोटल इन्वेस्टमेंट तो पळोवंक जाता तुमचो लाख वयर जालो. लाख बरा वयर जालो म्हणजे हांवें जितली शेतां केल्या पळय तितून तू एक्सपेक्टेशन कितें तुजें इन रिटर्न? एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न एटलीस्ट एक डबल तरी आसूंक जाय न्हू तेजें. डबल तरी आसपाक जाय. पूण आतां जाता कितें पयलीं पावस पडोन आमचे एक 3-3.5 खाणयो सुमार आमच्यो पिड्ड्यार जाल्यो. तेतूनच आमकां एक्चुअली पळोवंक गेल्यार 50,000 थंय आमकां लॉस जाला. ते 3-3.5 खाणयो लॉस जाल्या पळय तेतून. तर इफ ते सारके लॉस जायना जाल्यार तूं एक्सपेक्टेशन आनीक चड आसपाची. हय कित्याक आनी आमकां आतां परत आतां पळय ते रोयले ते हेजे जावन आमच्या पिड्ड्यार जाले कुसले. सो आमकां परत मागीर आमकां सगळें हार्डवर्क केन्ना लायफान आमी केन्ना ऑगस्टान म्हणटा ते आमी केन्ना शेत लावना नासले ते ह्या वर्सा आमकां लावचे पडले. पण जाले ते आतां सारके जाला म्हटल्यार आतां लेट जातली पीक कणशी मातशी लेट येतली खूब लेट जाला ते खूब लेट पण जातले म्हणून विश्वास आसा जातले मदीं परतून पावस पडलेल्या वेज ना आतां ना आतां फकत चड इसपा वारे बीन मारता पळय तेतून मातशें तुका कितें हालता आनी लोवांटा ते एक मातशें एक हें आहा. गोंयचे मेन फूड म्हणटा ते रायस आणि रायस कल्टिवेशन जाल्यार आतां हार्वेस्टिंग सीजन आसा पण पावस पडून कितलेशे शेत उदका पोना गेल्यान कितलेशे लॉस जाल्ले आसा. तेज्या उपरांत जेन्ना लॉस जाता ते एकदां पावसान पिड्ड्यार जाले की ते गेले आणि सरकार सबसिडी बंद केल्या आणि पयलीं कितें म्हणटाली सगळे वाडटा वर्सान वर्सा तुका फर्टिलायझर हे प्रोडक्ट सगळे रेट वाडटा पण शेतकऱ्यांक जे रायसीचो किंमत मेळूंक जाय तांकां ते व्हॅल्यू मेळूंक जाय ते मात वाडना. ते खंय आसा ते थंयच रावल्या. ते सुद्दां वाडोवंक जाय खंय तरी कित्याक म्हणजे कॉस्ट जी आसा फर्टिलायझर हे ते सगळे कॉस्ट वाडत चल्ल्या पण जाल्यार लास्ट तांकां जेन्ना पीक मेळटा तो पिकाचो प्रायस थंयच उरला त्या खातीर खुबशे जाण लॉसान पडले आसा. सेकेंड थिंग म्हणजे गोंयान फार्मींग कित्याक डावन जाता आमी सगळे खबर काडून पळयलें जाल्यार फर्स्ट थिंग म्हणजे अर्बनायजेशन. भुरगे सगळे अर्बनायजेशन वाडत जाल्या उपरांत गांव सोडून शहरान वयता कामाक थंयसर लक्ष रावना. सेकेंड थिंग लँड कन्वर्जन जाता थंयसर शेतांनी प्लॉट करून विकल्या उपरांत थंयसर जमीन कमी जाली आनी थंयसर शेतां कमी जाता. आनी एक रिजन म्हणटा ते स्लूज गेट्सांतल्यान उदक सोडल्या उपरांत खाजन जमीन जी आसा थंयसर सगळे सलायन वता म्हणजे खारें उदक जाल्या उपरांत थंयसर शेती करपाक मेळना. थंयसर मागीर मँग्रुव्ज ग्रो जाता ते जमीन शेती करपाचें लायक उरना. थर्ड थिंग म्हणजे लेबर चार्जीस कित्याक म्हणजे आतां भुरगे कोण ना काम करप म्हणजे लेबर भायल्यान हाडचे पडटा. 1000 रुपया पर डे घेता तेचे केल्या उपरांत कॉस्ट वाडटा. त्या खातीर हे कॉस्ट वाडटा म्हणून सुद्दां शेतकरी कोण फार्मींग करपाक फुडें येयना. हे आशिल्ले अक्षय पुरके आनी तेजे फॅमिली सांगोळडेच्यान जे वर्सान वर्सा शेती करीत आसता. हे खाशेली रिपोर्ट घेवन येयल्ले आसा कौशल पालेकर, प्रणय शिरगांवकर आनी हांव हनुमंत नगलूर. तुम्ही पळयतात जे